एकठांय जाऊया सगळीं आमी लागीं सरुया दोनया देवाक आकारुया आनंद आमचो ताका जोडया तारुण्याक गौरव करुया जिविताक जोडून दवरुया आमकां भुरग्यांक तूं दाखय तुज्या राज्यांत करून बावय तारुण्याक तूं गौरव करुया जिविताक जोडून दवरुया आमकां भुरग्यांक तूं दाखय तुज्या राज्यांत करून बावय देवानी लोणी पोचे इस्रायाचे बोलवून पोचे तुमचो माजाया सोडात उयास मोठ्यान गायात तुमचो भिवास तारुण्याक तूं गौरव करुया जिविताक तूं जोडून दवरुया आमकां भुरग्यांक तूं दाखय तुज्या राज्यांत करून बावय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो मानिवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या पयल्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार व्हडा आनंदान भरून आयज आमी आमच्या आदारी भीस्म साहेब भोवमाने सिमांव फेर्नांडीस हांकां माये मोगाचो येवकार दिता ते आयज ह्या मिसा भेटेचें येजमानपण चलयतले आनी हे नवे वेदीचेर आशिर्वाद घालतले भावार्थ्याचे मागणे सोमतोच बलिदानाचो समारंभ सुरू करचे पयलीं आमी हे नवे वेदीचेर आशिर्वादाचे मागणे करतले हे नवे वेदीचे रुपांकन फादर टोनी फेर्नांडीस वायस पोस्टुलेटर फॉर द कॉज ऑफ द कॅननायझेशन ऑफ वेनरेबल आग्नेलो डिसोजा हाणें केलां आनी ती घडोवन हाडूंक फिदोल पेरेला माजोड्डा थावन हाणें आमकां दुडवांचो आदार दिला तांचे आमी दिनवास आठयता आनी तांचेर देवाची उपोट बेसांवां आमी मागता आयचो विशय मानिवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी परगोटणार मानिवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वर गुणांत जागृत रावून ती दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली पोवी सोबा सोयमातूच मिशनार जशे पोरी देवा बापान जेजूक पाठयल्लो तेच पोरी जेजू आमकां म्हणजे आपले सोबेक पाठयता हे आमचे मुळावें आपोवणें आमी जण एकल्यान ओळखून घेवंक गरज आमी घेतिल्ल्या प्रोविसी संस्कारा वरवीं आमी सोमेस्त जेजूचे सीस पवित्र सोबेच्या कार्यांत भागेली जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणां प्रमाणे आमकां वेगवेगळीं कार्यां आसात तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता पवित्र सोबेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागिलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागिली जावंक
ह्या मिसा भेटेत आमी मागुया. भाव भयणीनो, इंचकोलपणां आमच्या काळजा मनान धरून हे भेटेंत आमी वांटो घेतना घोडी जायते फावट आमचें मुळावें आपोवणें ओळखून घेवन जेजूची कोरी आनी नीज परगटणारां जावंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी देवाची काकलूत आमकां सगळ्यांक मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे वाचत बाय घेवन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरोगीच रावन आमची जोण्यातल्याची गरज बापा मुखार दवरुया. देवा, आमच्या सोडवंडारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी सोमेस्तांनी तारण जोडलोलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शिव वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्कारांच्या बळान घोट केल्ली तुजी पोरसां मोगाचे वाटेर चलून सोडवण जोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. पागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजान थावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजान थावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कोदींच लोचेक सांपोडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मात्तात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावाड दवरल्या शिवाय ताका उलो मात्तोलीं कशीं आनी ताची खबर आयकोल्या शिवाय ताचेर बावाड दवरतलीं कशीं, खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं
आनी तांकां धाडल्या शिवाय पोरगोट कोत्तोले कशे आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात देखूनच इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी पोरगोटलां तें कोणें सोत मानलां म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो तर हांव विचारतां तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबाबा विरेंत कारण शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो गासता संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता देवाचें उतर हें आमचो जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता सगळीं म्हणुया शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता मोळप ताच्या हातांचें काम परगडटा एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता उलोवप ना उतर म्हणलेलें नाच ताळ्याचो आवाज आयकुंकूच येना तरी शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो गासता संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकून येता शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसले खारवी तुमकां जायशे हांव कोत्तलो Zoe sorbes pora, Zoe sorbes pora, Zoe sorbes pora, Zoe Zoe. Zoe sorbes pora, Zoe sorbes pora, Zoe sorbes pora, Zoe Zoe. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं माथ्युआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमयांक ते म्हणसर इकराशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले ताका फुडें ना फुडें ते ताचे पांयां पडले तरी तांतले थोडे दुबावले जेजून फुडें सरून म्हणलें स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या म्हणटच तुमी वचात हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तश्योच सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवंक तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सदांकाल हय संवसार सोरोपर्यान हांव तुमची सांगाता आसां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो आज तयारेच्या पयल्या दिसा आमी असो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला मान्यवंत आग्नेल बरे खबरेचो
पवित्र स्नाना वरवीं फोलेर आनी पोरगोटणार. जेजूची पोरगोटणी मनीस जिन्सां बासांनी करता. घडये आमी सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी हें नांव आयकलां आसतलें. हो आसिसेचो भाग्योंत फ्रांसीस एका दिसा आपल्या एका सांगात्याक अशें म्हणटा, चल आमी बरी खबर पोरगोटूंक या. आनी आपल्या सांगात्या बरोबर तो वाटेक लागता. जाय ती वाट कितलोच वेळ ते चलतात. आनी इतली वाट चल्ल्या उपरांत हो ताचो सांगाती फ्रांसिस्काक असो विचार करता, भावा म्हज्या, आमी खंय आनी केन्ना ही बरी खबर पोरगोट्टेल्या. आनी तेन्नाकूय फ्रांसीस ह्या आपल्या सांगात्याक अशी जाप दिता, भावा म्हज्या, आमी आमच्या मोठांतले आमच्या घरांतले भायर सरल्या ते मेरेन तान आमी बरी खबर पोरगोटीत आयल्या. तुका उगडास आसा, आमी वाट चलतना एक म्हातारी वस्तोरी रस्त्याचे कुशीक आसली. रस्तो पार करूंक कोणाचो तरी आदार सोदताली. आनी वस्तोरेक हातीक धरून आमी हेवटेन तान ते वाटेन पावयली. ती बरे खबरेची पोरगोटणी. त्या मागीर अशीच वाट चलता चलता आमकां एक भिकारी भेटलो. ताका दिवंक आमचे लागीं ग्रेस्काय दुडून आसले, पूण आमी ताका मोगान जाप केली. ही बरे खबरेची पोरगोटणी. त्या फुडें चलता चलता आमकां एक आवय सुपुल्ल्या भुरग्याक आपले वेंगेंत घेवन आसली ती दिश्टी पडली. आनी ह्या भुरग्याक आमी मोगान आशिर्वाद दिलो. आवयच्या तोंडार आनी भुरग्याच्या मुखामोळार आंसो हाडलो. ही बरे खबरेची पोरगोटणी. भाव भयणीनो, हो भाग्यवंत मनीस अशी शिकवण दिता, प्रीच ऑलवेज, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. सदांच बरे खबरेची जेजूची पोरगोटणी कर. गरज जाल्यार उतरां वापूड. आमी पोरगोटणी कित्याक करची काय? भाव भयणीनो, आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन पवित्र स्नाना वरवीं बरे खबरेची ओ जेजूची पोरगोटणी करप म्हळ्यार आमचें मुळावें मिसांव. आमचें मुळावें आनी भोव म्हत्वाचें कार्य. आनी आमी पवित्र स्नाना दिसा स्विकारलां. आनी कांय बऱ्या गुणां वरवीं तें आमकां उगडापें जालां. पवित्र स्नानाचे रितीन मुणयारी पवित्र स्नान घेतल्याची तालवी वो तकली मागता. आनी मागणी करतना अशें म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागलोलो तशें आतां तुका मागता. आमकां न्हूच याज्ञीक आनी राय म्हूण मागल्यांत, पूण अदीक करून प्रवादीक आपोवणें हे मागणे वरवीं आमकां दिलां. आनी एका प्रवाद्याचें काम म्हळ्यार जेजूची ओ देवाची बरी खबर पोरगोटूंक आनी जूंय वायट आसा त्या वायटाचेर निशेध मारूंक. तशेंच आमी जाणाव पवित्र स्नानांचे रितींत खुशे परमणे करची एक ल्हानशी रीत आसा. मुणयारी पवित्र स्नान घेतल्याच्या ओंटार आनी कानार कुर्साची कुरू काडून अशें म्हणटा, सोम्या जेजून बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली. तशें तुकाय देवाचें उतर आयकूंक आनी भावार्थ उच्चारूंक वो पोरगोटूंक तो फावो करूंक. भाग्योंत आगुस्तीन
आमच्या ह्या मुळाव्या आपोवण्या विशीं अशें म्हणटा. अ क्रिस्टियन इज द मायंड थ्रू वीच क्रायस्ट थिंक्स. अ क्रिस्टियन इज द आय थ्रू वीच Christ sees. A Christian is the ear through which Christ listens. A Christian is the mouth through which Christ speaks. And a Christian is a heart through which Christ loves. एक पवित्र स्नान घेतलेलो क्रिस्ती भावार्थी क्रिस्ताचो पाटलावदार क्रिस्ताचेंच जिवीत जियेता आनी हे भाशेन बोरे खोबरेचो पोरगोटणार जाता. हेंच करूंक आयचीं वाचपां आमकां स्फूर्ती दितात. आयच्या पयल्या वाचपान तोंडान केल्ले पोरगोटणेची आमकां खबर मेळ्ळ्या आनी थंय आमकां शेवटाक अशें म्हणलां, बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. जेन्ना आमी आमच्या उतरान बरी खबर पोरगोट्टा तेन्ना आमी आमचीं पावलां सोबीत करता आनी ह्या सोबीत पावलां वरवीं दुसऱ्यांक आमी फोलेर जाता, दुसऱ्यांक आमी उजवाडाचो मार्ग दाखयता. आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक पाठयता आनी तांकां म्हणटा सगळे रोचणेक बरी खबर पोरगोटात आनी थंयसर तांणी एक करणी करची म्हूण मागता. पवित्र स्नान दिवंक तांकां पाठयता. आमकांय हो संदेश करण्यांतल्यान आमी जेजूची बरी खबर पोरगोटूंक. भाव भयणीनो आनी थोड्या सातोड्यांनी आमी पाप साहेबान जाहीर केल्लो सादारण उत्सव 2025 सोमरोमतेल्या ऑर्डिनरी जुबली 2025 आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत आमचो पाप साहेब कोरण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान बरवासो हाडूंक आनी हे भाशेन जेजूची बरी खबर पोरगोटूंक आमकां खास उलो मारता. ताणें आमकां एक चीट दिल्या आनी चिटींत तो आमकां उलो मारता बरवाशाच्यो कुणां जावंक. ही इनवायट्स अस टू बी सायन्स ऑफ होप. आनी कोणाक आमी बरवासो दिवचो ह्या उत्सवीक वर्साक ह्या बरवाशा वरवीं कोणाक आमी बरी खबर पोरगोटची. तो म्हणटा बोणकोणींत आशिल्ल्यांक, पिडेस्तांक, उतार पिरायेर पावलोल्यांक, जीं आपल्या घरांतावन पयस आसात तांकां, पिडेन कोश्टवतात तांकां आनी खास तरेन तरणाट्यांक जीं तरेतरेच्या गुलामपणांत रेवडलेलीं आसात. कोरण्यांनी बरी खबर पोरगोटप हेंय बी आमचें कार्य. मान्यावंत आग्नेल आमकां सगल्यांक देख आनी स्फूर्ती. ताणें आपल्या जिवितान हे बरे खबरेची पोरगोटणी केली. ज्या ज्या जाग्यांचेर तो आसलो, जावं शिरोडा, कुमटा, सांवड्डें, थंयसर ताणें उतरांतल्यान ही पोरगोटणी केली आनी आमी आयकोन जाणाव ताका मरण पर्यंत ह्या देवाच्या उतराची पोरगोटणी करतना जेजूची ह्या काळजाची ही भोक्ती विस्तारतना ताका आयलें. आनी न्हूच उतरान पूण ताचें जिवितूच जालें एक फोलेर दुसऱ्यांक बरी खबर पोरगोटूंक उजवाड दिता तसलें. सादें जिवीत ताजें, घोडी चलून भोंवलो, भोव थोड्यो वस्तू घेवन ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हेलें आनी हे भाशेन आपल्या जिविताचे देखीन तो जेजूचो पोरगोटणार जालो. भाव भयणीनो, ताची भलायकी घोडी तितली बरी नासली पूण देवाच्या बोळाचेर तो पातयेलो आनी ह्याच बोळाचेर पातयेवन ह्या जेजूक सांगाता घेवन ताणें आपलें मणियारपण फुडें व्हेलें. आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां आस्वासन दिता. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसां. जेन्ना आमी जेजूची बरी खबर उतरान आनी कोरनेन पोरगोट्टा जेजूचो सांगात
आमकां सदांच आसता. एक भाग्यवंत मनीस अशें म्हणो, द वील ऑफ गॉड वील नॉट लीड अस वेर द ग्रेस ऑफ गॉड कॅनॉट कीप अस. जेन्ना आमी देवाची कुशी करता, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजूची बरे खोबरेची परगोटणारां जाता, तेन्ना देवाचे कृपेचो आदार आमकां सदांच आसता. हीच कृपा ह्या आयच्या मिसांत आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. सगळीं उबीं रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो आनी समेस्तांच्यो गरजो आमी बापा मुखार भावार्थान हाडुया. पाप साहेबान, बिस्पांनी, याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाची भावा भयणींनी आपल्या देखीवन जिविता उदेशी आपले आपोवणे बापाक मानता तसले करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे फिगोर्जींत आनी समुदायांत जियेतल्या भावार्थ्या पासत मागुया. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावार्थाची मूल्यां कशे मनान आपणावूंक आनी अर्था बोरीत क्रिस्ती जिवीत जेवूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या भारताच्या जायत्या वाठारांनी आजून पर्यान जेजूची बरी खबर पावूंक ना. जेजूची वळख असल्या मिसावांनी पावूंक वावुरतेल्या सगळ्या मिशनरांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड, काळजी आनी बळ देवा बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमची भावा भयणां बारी वावुरतात. जायते फावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशाचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना. तांणी आपलो भावार्थ आनी बरवसो सोडी नासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतिल्लीं सगळीं तशेंच कोश्टा त्रासांनी निराशी जालोली आसात, तांणी स्वर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास थीर दवरून जेवूंक मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. एक घडी बरोगीच रावून आमची जण एकल्याची गरज बापाक उबारुया. भो दयाळ बापा, ह्या आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आमकां सुरवातेक सांगलां ते भाशेन आमी ह्या वेळार हे वेदीचेर अखेरीत देवाचो आशिर्वाद मागता. हे वेदीचेर आमी आमच्या सोडवणीच्या इतिहासांतले खेरीत देखावे आनी ह्या आमच्या संवसारी यात्रेंत आमचें मिसांव कितें हें खुणा वरवीं पळयता. थंयसर
जेजून मनशा सैम घेतलें तें आमकां पळोवंक मेळटा इन्कार्नेशन. तशेंच जेजू ह्या संवसारांत आयलो, ताणें मिसाची भेट स्थापन केली आनी ही म्हत्वाची आमच्या क्रिस्ती जिविताची आमच्यान म्हणूं येता तेंगशी आनी ओरोंब ह्या आल्ताराचेर आमी समोरुमता द सेलेब्रेशन आस्पेक्ट ऑफ आर क्रिस्टियन लायफ. आनी हांगासर ही समोरवणी केल्या उपरांत तिसरो भाग आमकां आमच्या मिसावान सोगडास करता, जे भाशेन जेजून बरी खबर परगटली, आमी हे बरे खबरेची परगटणी करची. So we see three aspects: incarnation, celebration and proclamation. उबी रावन आमचें काळीज मन देवाक उबारून हे वेदीचेर हो आशिर्वाद मागुया. देवा, देवाची वेदी सोडून वेता, तुझ्या काय सोबतोस म्हाका दितोल्या. देवाची विश्वास दवरून हांव वेता, देवाची हांव वेता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विश्वासी म्हूण करूय. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विश्वासी म्हूण करूय. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे वेदीचेर आशिर्वाद मागूंक आमची सभा खुशालकायेन एकठांय जाल्या. ध्यान मन धरून हे रितींत आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया आनी देवा लागीं मागुया. हे वेदीचेर केलेली पवित्र सभेची भेटोवणी सर्वेस्पर देव आपले कोंदवाळायेन मानून घेवं म्हूण आनी आपले पोरशेक एक सासणीक दान करूं म्हूण आमी खालतिकायेन मागुया. हे कुडी बरोगीच रावन आमचे मागणे देवाक उबारुया. देवा, आमी तुका वोन दिता मनशांचे सोडवणे खातीर कुर्साचे वेदीचेर तुज्या क्रिस्तान केलेली भेट तुवें मानून घेतली आनी ताचो उगडास समरोवंक बापायपणाच्या मोगान तुजे पोरशेक सोम्याच्या मेजा भोंवतणी तूं एकठांयताय. सर्वेस्परा, तुजे गूट समरोवंक तयार केलोले हे वेदीचेर तुजी नदर घाल. ती आमचे वाकाणणेचो आनी दिनवासणेचो माज जावं. क्रिस्ताचो योद्न गुटा रुपान समोरपूंक ती एक आल्तार जावं. जिविताचो उंडो मोडूंक आनी एकवटाचे कालसींतलें पियोंक ती एक मेज जावं. थांबोन आसतना व्हांवतेली सोडवणेची जोर ती आमकां जावं. हे वरवीं क्रिस्ता जिव्या फातराशी आमी लागीं येवन ताचे थंय आमी एक पवित्र मंदीर कशें वाडोवन वचूं आनी काळसाचे वेदीचेर तुजे मोहिमेचे वाकाणणेक तुका फावो आनी मानता तसलो जिविताचो योद्न आमी भोक्तीपणी समरोवं.
भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें म्हण मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक पवित्र अदगाक सर्वेस पोळ मागून घेवं. दयाळ बापा, तुज्या पुतान सगल्यांची सोडवणी खातीर आपणाकूच बली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी भासावणी करी जावं. उदेंतितान उस्तम ते पर्यंत राष्ट्रां मदें तुजें नांव व्हड जावं. अंशेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरादायूं बारदां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा आनी तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवो तेण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोडाचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
मावळताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता, आमी एकाची प्रेमी येता. इतले भावी तूं वैभवा येजू, आमी तुजें मरण परगोटता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोये. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तुजो पोती भागवून चुजे भागवून धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या बावतिस्मा वरवीं जेजूची बरी खबर परगटूंक आमचें मिसांव उतरान करुणेन आनी जिविताचे देखीन हें मिसांव आमी शेवटाक पावोवंक बापाची कृपा आमकां मागून जेजून शिकयल्ले मागणी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सशेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. दुसऱ्यांक उसवाड दितोले
आपल्या जिविताचे फोलेर जावंक आनी आपली बरी खबर उतरान कोरनेन आनी जिवितान परगटूंक आमकां गोठाय बोळ दितलो जेसू. ताच्या जिवीत दितल्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें तुवें म्हजी मुझे भितर भितर येवचें म्हाका फावना, फावना पूण तुजे पूण तुजे एकाच एकाच सुत्रान उतरान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया, जेजूक दिन वाचुया. कितें भाशेन मानयो धागनेला भाशेन जेजूचे नीज फोलेर आनी परगटणार आमकांय कर म्हूण मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणीच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारान वाडत वचूं. ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणे आनी वावर, कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर
तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज इश्टानो आमी जाल्यार खुशाल, कित्याक आमचे मदें आमचो आदारी बिस्म साहेब आसा आनी कितें भाशेन ही मिसाची भेट आमचे बसत भेटयलेली आसा. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी मागता. मोगाळ इश्टानो, नोवेनाच्या दिसांनी कुमसार सदांचीच पुरी रेकन्सिलेशन कॉपेलांत आसतली. कावन्सिलिंगा करूंक आमचे यादनीक कॉवेंतांत तुमच्या सेवेक आसतले. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतले. वावराड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोस कॉल मॅगझीन हांचेर आमी मानयोत आग्नेला वरवीं साबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटा. ताचे बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. आमी मागता तुमचे थंय इश्टानो हो बूक तुमी आनी न्यूजपेपर तुमी सबस्क्रायब करचो, तुमच्या घरांनी व्हरचो. ह्या वर्साक आमी आमच्या सेमिनारीच्या एनेक्स बिल्डिंगांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी वचून जेजूचें शिवर्तमान परगडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखयल केल्ली आसा. ताची उक्तावणी आयज आमचो आदारी बिस्म साहेब सिमांव फर्नांदीस हाच्या हातांतल्यान जातले. मागता तुमी बरे भाशेन पळोवन आमी तुमचे लागीं मागता. मोगाळ इश्टानो, आमी खुशाल आयज कित्याक 2nd एडिशन अंडरस्टँडींग वॉट यू सेलिब्रेट हाचें ह्या वेळार जावची आसा. आनी आमचो बरोवपी आमचो मानयोत आग्नेलाचो वायस पोस्टुलेटर फादर टोनी फर्नांदीस आमी मागता आदारी बिस्म साहेबाक हो आमचो बूक रिलीज करूंक. 2nd एडिशन अंडरस्टँडींग वॉट यू सेलिब्रेट आमी मागता इश्टानो घडटा जाल्यार तुमी हो बूक घेवचो, कित्याक तुमी समजूंक मिसाचें बलिदान आमी समोर उमता. हे मिसाचें बलिदान समजूंक हो बूक तुमी घेवचो. हे वेळार आमचो आदारी बिस्म साहेब हो बूक रिलीज करतलो. आमी मागता सर्व वडिलांक तशेंच आमच्या CDSाक आनीक फादर टोनींक फुडें येवंक. Thank you, Bishop. Thank you so much. God bless you. हांवें म्हणलां ते भाशेन ह्या मिसा उपरांत आमच्या पिलार मिशन एक्झिबिशनाची उक्तावणी जातली. घडटात आनी आमच्या सेमिनारीच्या एनेक्स हॉलांत वेची. आमचे सांगाताक आमचो सर्व वडील आसा. आमचे सांगाताक आमचो सर्व वडील आसा फादर नाझरेथ फर्नांदीस. हांव मागता ताचे थंय दिनवासनेची 2 उतरां उलोवंक. बोमारेस्त सिमेओ फेर्नांडीस, गोंयच्या 2 प्रांताचो आदारी बिस्प साहेब, मानादीक स्टीवन डिसोजा पिलार संस्थेचो विकार जनरल, मानादीक एंटनी जोझफ फेर्नांडीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो सुपिरियर, फादर टोनी फेर्नांडीस वायस पोस्टुलेटर, पाद्री बाबांदो, माद्री भयणीनो आनी मोच्या मोगाळ पाद्र आग्नेलाच्या भोगतांनो सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयज आमी सगळीं संतोशान भरल्या कित्याक आमच्या मदें आमच्या 2 प्रांतांच्या आदारी बिस्प साहेबान बोमानी सिमेओन पुरिफिकासो फेर्नांडीसान आयच्या ह्या नोवेनाचें मीस भेटयलें. मागलोली आमची विनोती रोखडीच ताणें मानून घेतली आनी ते आशीर जाले. तांकां आमी काळजांतावन दिनवासता. देवान आमकां एक नवो आदारी गवळी दिला म्हूण आमी संतोसता. काळजान, मनान आनी सगळे सुरोपायेन सादो
आनी आपल्या साद्या जिविता उदेशी सगल्यांक लागीं दवरता. आपले जुटेच्या इगोर्जेच्या आनी धर्माच्या जबाबदारींनी सदांच कार्यशील, तकलेन हुशार तितलोच कामांत हुशार. देवाक आमी दिनवासतांव की आमकां एक नवो आदार बिस्प साहेब पोरजेच्या गरजां प्रमाणे फावो केला देखून. बिस्प साहेबाचे मागणीन घेतल्या उपरांत रोखडोच दोन प्रांताच्या राटावडींनी भितर पडलो आनी आतां जायत्या कामांनी बुडलेलो आसा. भोवमानेश सिमियांव, पिलार संस्था तुका सगळेच बरें आवडटा आनी तुमचे पासत मागता. हे भाशेन एक आदारी बिस्प कसो तुमच्या मार्गदर्शना खाल ह्या आमच्या दोन प्रांतांत जायती उदगत जावची म्हूण आशेता. आयज ह्या मिसांत तुमी हे नवे वेदीक आशिर्वाद दिवन ती संस्कारली आनी हे वेदीचेर तुमी पयले मीस भेटयले. आयच्या पाद्र आग्नेलाच्या पयल्या नोवेना दिसा तुमच्या मागण्यान आनी आदारान पाद्र आग्नेलाक बेगीनच वेदीचो मान मेळचो म्हूण आमी आस बाळगिता. कश्ट करून तुमी येवन आयज पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनाक तुमी दबायचेक सुरवात दिली. देवान आनी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन तुमचेर आनी तुमच्या कामाचेर जायतोच आशिर्वाद आसचो म्हणून आमची मागणी आनी आवडे. काळजाचे खोलायेन थावन पिलार संस्थेच्या नांवान तुमकां दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आमचो आतांच बूक रिलीज जाल्लो आसा. हांव मागतां बरोवपी फादर टोनी फेर्नांडीस, वायस पोस्टुलेटर मानिवंत आग्नेलाचो, मागतां मातशें एक्सप्लेन करूंक. दोनूच उतरां. पयले सुवातेर देवाक दिनवासता. पयले पावट 3,000 ल्हान बूक छापलेलो. कशे भाशेन आमी मिसांत वांटो घेवंक जाता. चे परी आमच्या गवळी बापान सांगलां, पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं यादनीक आनी यादनीक देखून आमचो कायदो जावन आसा जबाबदारेन समजून आप खुशेन वांटो घेवंक. तर मिसाचो एक भाग जो तुमी जबाब दितात, कितें यादनीक करता, ताचेर इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेन भाशांतर केल्लें आसा. पयलो छापलेलो तेन्ना आमच्या कार्दियाल साहेबान प्रोत्साहन दिल्लें फॉवर्ड, आनी आतां दुसरें एडिशन फॉवर्ड आमच्या आदारी बिस्पान केल्लें आसा देखून ताकाय आमी दिनवासता. त्याच बरोबर आमचे दिनवास आमच्या सर वडिलाक फादर नाजरेत आनी CDS, कित्याक तांणी हें छापूंक परवानगी दिल्या आनी झेवियरान पुस्तक छापड्यान तें छापून हाडलां. तुमी व्हरचें आनी वाचून नियाळून बेश्टोच कायदो पाडूंक येनाकात. समजून शिधाबेन मिसांत वांटो घेवंक हें पुस्तक तुमकां आदाराचें जातलें. देव बरें करूं. थँक यू फादर टोनी. हांव मागतां आमच्या बिस्प साहेबा लागीं दोन उतरां उलोवंक. भावणीनो, पयली सुवातेर आमचे पिलार संस्थेच्या सर्व वडील पाद्री नाझारेत फेर्नांदीस हाका आनी संस्थेच्या सगल्या वांगड्यांक हांव दिनवासतां. आज म्हाका हांगासर येवंक ही संदी दिली आनी सदांच बऱ्या संबंदान ही आमची पिलारची संस्था ह्या आमच्या धर्म प्रांतांत फळां बरीत आनी कुरपे बरीत वावर करता. त्या पासत आमी तांकां दिनवासता आनी तांकां शाबासकी दिता. हांव भुरगेपणांतल्यान ह्या जाग्यार येतालो. पाद्री जातोचूय मीस भेटोवंक येयलो आनी आयजूय ही संदी मेळ्ळी. मिसा भेटी बरोबर आज आमी आनीक 2 संभ्रमण्यो कश्यो केल्यात. हे वेदीचेर आमी आशिर्वाद घातला आनी अंडरस्टँडींग वॉट यू सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाचें विमोचन केलां. दोनांय मदें खोल संबंद आसा. आमी वेदीर जें कितें समरमता तें समजूंक हें पुस्तक आमकां भोव फायद्याचें, भोव उपयोगाचें. आनी हे भाशेन मीस आमच्या जिविताचो ओरोंब आनी तेंगशी करूंक आमकां स्फूर्ती दिवपाचें. मास इज द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ. करीत भाशेन संस्थेच्या वडिलाक परबी दितना आमी खास तरेन फादर टोनीक परबी दिता. ह्या अवताराची येवजण आमी सुरवेक आयकलां ते भाशेन ताच्याच
मनांतल्यान कांय बऱ्यो खुणां थंयसर इन्कारनेशन, सेलेब्रेशन एंड प्रोक्लामेशन. आनी तशेंच ह्या पुस्तका पासतूय आमी ताका शाबासकी दिता. सगळीं आमी मागण्यांक उबी रावया. आमी बसुया. मोगालिश्टानो, आयज आमी सगळीं भावार्थान बरोवशान ह्या पिलारच्या दोंगरार आयिल्लीं आसा. घोडे दिनवासनीची मागणी घेवन, घोडे आमची इंतेसांवां घेवन, घोडे मानवंत आग्नेलाक सांतोचो मान मेळोवंक मागूंक. इश्टानो, जायत्या जाणांनी भावार्थान बरोवशान केल्ले मागणे मानवंत आग्नेला वरवीं देवान मानून घेतले. आयज मालिदा आफोन्सो रिबांदरतान अशें सांगूंक लायता. आमी UK रावता आनी हें सगळें UKन घडलें. म्हजो अडेज वर्साचो पूत सिड्रॉन ह्या वर्साचे फेब्रुवाराचे 21 दुयेंत पडलो. सकाळीं सुमार 4:30 वरांचेर ताका बरो जोर आयलो. जेन्ना हांवें ताका जोराची शिरोप दिवंक हांव उठलो तेन्ना ती पिवंक जायना जाली आनी थोड्यांतल्यान फेणो भायर सरूंक लागलो. आमी ताका तेच वेळार हॉस्पिटलांत व्हेलो. दोतोरांनी आमकां सांगलें केस सिरियस म्हूण आनी 2 वरां दिलीं. त्या वेळार म्हजो पूत स्थितींत भायर आसलो आनी ताची रायट सायड पॅरलायज जाल्ली. ताका जोर तकलेक मारून आयलोलो. ह्या आकांताचे वेळार हांवें मानवंत आग्नेलाक उलो मारलो म्हज्या पुताक 2 वरां पयलो स्थितींत हाड म्हूण आनी ताका बरो कर म्हूण. अजाप म्हणल्यार मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन तो 2 वरां भितर स्थितींत आयलो. दोतोरान ताचें CT स्कॅन केलें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ब्लड टेस्टाचोय रिपोर्टूय नॉर्मल आयलो. दोतोरान सांगलें फुडें ताका फिट्स पासून मारूंक शकता म्हूण, पूण आयज पासून ताका कांयच जावंक ना. देवाक आर्गांव दिता आनी मानवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी उपकार आठयता आनी ताका विगिनूच सांताचो मान मेळोवंक मागता. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे दोतोरान 2 वरां दिल्लीं खरीं, पूण भावार्थान मागलें देखून 2 वरां पयलो हो पूत सुपुल्लो बाळ परत स्थितींत आयलो. आमची ते सवाय एकठांय करुया. आमची मागणी भावार्थान मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया. आमची पासत मागतना जायत्या जाणांनी मागूंक लायलेलें आसा, तांचे पासत मागुया. बराच बरो आयज केरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक आमी मागुया. तर हे सगळे मागूंक आमी सगळीं उबी रावुया आनी ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवासची मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या पवित्र स्नानाचें व्हडतेपण ओळखून जेजूची कोरी आनी नीज परगोटणारां जावंक वचून यात ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. Al